नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीघराचो येवकार खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री मोदी 70,000 अपॉइंटमेंट लेटरां वर्च्युअली वाटता। पीएम रोजगार मेळा सकयल देशभरान 45 सुवातींनी मेळावे। वर्साक 10 लाख केंद्रीय नोकऱ्यो दिवपाचे मोदी सरकाराचे टार्गेट। हे आदी 4 मेळाव्यांनी प्रधानमंत्र्यान मायान 71,000, एप्रिलान 71,000, ऑक्टोबरान 75,000 आनी नोव्हेंबरान 71,000 जॉब लेटरां वाटले। पार्टीन सांगले राज्यसभेन खासदार म्हणून वचूंक तयार। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे हेडॉन आमदार घेतले म्हूण मतां वाडटलीच अशें ना। कॅबिनेट बदलपाची सध्या हालचाल ना। कॅबिनेटान बदल करून लोकसभा वेंचणुकेक फरक पडटलो अशें दिसना। महाआघाडी केल्यार पासून खंय दक्षिणेन बीजेपीक 30,000 मायज लीड। तानावडे क्लियर। आता कशें आसा की पळय, जो पर्यंत म्हाका दिल्ली कडच्यान सांग येना की बाबा तुवें तूं कॅन्डिडेट राज्यसभा आनी वगैरे, तर तो पर्यंत हांव कशें उलयतलो। म्हजे कडेन ऑफिशियली म्हाका अजून कोणेच सांगूना। त्यामुळे सगळ्यांक दिसता कार्यकर्त्यांक की हांव वचचो अशें दिसता आसतलें। दिसप हें कांय चूक ना, कारण सगळ्यांक म्हजे कडेन सगळ्यांचें एक वेगळें नातें आसा। तुमची तयारी आसा दिल्ली वचपाक? डेफिनेटली कशें जाता, राजकारणान काम करता आसतना पार्टी भितर एखादें जर सांगली जबाबदारी जाल्यार डेफिनेटली घेवंक जाय। त्यामुळे त्या संदर्भांतलें म्हाका जाय अशा तरेची मागणी हांव जाय म्हणना। फाल्यां जर पक्षान सांगलें जाल्यार तुमची मनाची तयारी आसा दिल्ली वचपाक? करपाक जाय। कॅबिनेट रिशफलाची सध्या तरी काय हालचाल ना, तानावडेन स्पष्ट केले। ज्या वेळाचेर काँग्रेसच्यान भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश जालो त्या वेळाचेर तांचें कितें डिस्कशन जाल्लें की कोणाक मंत्री करप हें पार्टी कडेन, म्हजे कडेन तशें कांय डिस्कशन नासलें। आनी त्यामुळे वयर तांकां जें कितें सांगिल्लें आसत ताचेर ज्या वेळाचेर कितें डिसिजन जावं जाय ते मुख्यमंत्री त्या वेळाचेर करतले। एखादें करपाचें आसत जाल्यार तें मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप जातलें आनी मुख्यमंत्री ज्या वेळाचेर डिसिजन जातलें तेन्ना डेफिनेटली पार्टीक सांगतले। आनी तेन्ना मागीर ते जे कोण जावपाक शकतात तांकां शपथ दिली गेली। आज तरी तें आयच्या वेळार तरी ना अशें म्हाका दिसता। आयच्या वेळार तरी कसलीच हालचाल ना। आमदार हाडले, कॅबिनेट हालयले म्हूण लोकसभेच्या मतांनी फरक पडचो ना। बीजेपी 2 सीट जिखता। दक्षिणेत खंय 30,000 मायज लीड। म्हाका दिसता, कारण आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी ज्या वेळाचेर काम करतात पार्टीचे कार्यकर्ते, त्यामुळे एखादे नवीन लोक आयले म्हणून तातूंतल्यान पार्टीच्या मतां भितर वाड जाता अशी केन्ना अशें तरी म्हाका दिसना। त्यामुळे मंत्रिमंडळान बदल केलो, हाडले नवे जाल्यार भितर कितें व्हडलो फरक पडटलो असो वैयक्तीक म्हाकाय दिसना। ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोंयांत जाल्लो आसा आनी तो जर पळयलो आसत जाल्यार डेफिनेटली गोंयची जनता 2 सीट आमकां दितली, 2 सीट निवडून येतली। डेफिनेटली आमी ह्या निवडणुकीक त्या मतदारसंघात दक्षिण गोवा आमी जिखतले। 30,000च्या लिडान आमी जिखूंक जाय, 30,000 प्लस। कॅन्डिडेट तेंचो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कोणूय आसूं, सगळे एक जरी जावन येते पण आमी जिखता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कर्नाटकान बीजेपीन मार खालो कारण थंयचे बीजेपीन प्रधानमंत्री मोदी भशेन काम करूना। बीजेपीचो कर्नाटकांतलो फायरब्रँड फुडारी गोंयचो प्रभारी सीटी रवी पणजे मिडिया कडेन उलयलो। 4 खेपेचो आमदार रवी कर्नाटकान हरलो। मोदी सरकाराचेर 9 वर्सांचे रिपोर्ट कार्ड दिवंक गोंयांत म्हादयचो इशू खंय कोर्टान आसा। कोर्ट सांगता तशें राज्यांक करचें पडटलें। हमने थोड़ा गलती भी किया, अपना गलती इंटरनल रिजर्वेशन दिया, वो सही रूप से हम जनता को नहीं समझाया। उसके वजह से भोवी और लंबानी कम्युनिटी हमेशा बीजेपी को वोट देते थे, उस कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। हमने पे सीएम को 40% को आरोप किए हैं ना कांग्रेस का लोग, हम लोग अच्छा तरफ से नैरेटिव सेट नहीं किया, उसके वजह से भी थोड़ा वोट डिस्टर्बेंस हुआ। अनेक कारण है। हम सिक्योर्ड किया, कारण मोदी जी का काम, मोदी जी के जैसे हर स्टेट में काम कर दिए तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता था कर्नाटक के जैसे। ऐसा हम काम किया, हमारा गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मोदी जी के जैसे हम काम किया नहीं, वो अपना गलती है। म्हादयचेर विचारल्या केस खंय कोर्टान। कोर्ट सांगता तशें राज्यांनी आयकुपाचें।
पॉलिटिकल फायदा के लिए भाजपा राजनीति नहीं करता है, जनता के लिए राजनीति करता है। महंगाई के बारे में आज बोलेगा तो वो भी एक डिस्प्यूट हो जाता है। उसके वजह से मामला कोर्ट के सामने है, कोर्ट अंतिम क्या निर्णय करता है, हर स्टेट पालन करना सभी स्टेट का जिम्मेदारी है। लोकसभेत 350+ सीटा मोदी सरकार काढतलो म्हणून तो ठाम। आप पूछ रहा है, उन्हें पूछेगा तो हम सुझाव दे देंगे। इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, आपको क्या लगता है? पार्लियामेंट में 350 पार करेंगे। हम 350 पार करेंगे, पक्का है। वी विल क्रॉस 350+। प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकर आणि चेतन गवस। काँग्रेसवाल्यांनी गोंयान बसून म्हादयवेल्यान सरकाराचेर टिका करचे परस कर्नाटकान वचून विशय तडीक लावचो। मंत्री सुदिनाचो सल्लो, कर्नाटकान वचात, DPR फाटी घेयात आणि म्हादयक 800 कोटीची तरतूद केल्या ती सुपा धरण विस्ताराक वापरून घेयात। काँग्रेसवाल्यांक चॅलेंज, सुदीन लायटीच्या खात्याचे सब ऑफिसाच्या उक्तावणाक कुर्टी उलयतालो। तशेंच म्हादय विशय आसा, आज काँग्रेस सरकार हांगा आंदोलन करता, काँग्रेस मनीस हांगा आंदोलन करता। कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आयिल्लें आसा। हांव काँग्रेसच्या काही जे आंदोलन करतात तांकां नम्र विनंती करता, त्यांच्या सारकें कित्याक उलयना। तशें काल गाय मेलिनाचेर उलयलें तशें की तांणी कर्नाटका कडेन वचचें, तांच्या मुख्यमंत्र्याक मेळचें, कारण काँग्रेस सरकार कर्नाटकान आयलां। तांचे कडच्यान तो DPR विड्रॉ करून घेवचो, जो सबमीट केला तो, आनी जे बजेट प्रोविजन 800 कोटी केलां तेंय 800 कोटी प्रोजेक्ट प्रोविजन जे केलां तेंय विड्रॉ करचें आनी ते पयलीं तांणी सुपा धरण वाडोवपा खातीर वापरचें अशें म्हाका दिसता। आनी हें काँग्रेसीक शक्य आसा। हांगा मोठे मोठे शब्दान ओरड करता, हांव दुसरो शब्द वापरना, अनपार्लमेंटरी शब्द म्हणटा बॉम्ब मारप। सो हांव ओरड करता म्हळें ते तांणी नाका आशिल्लें हांगा करचें न्हय, त्या पेक्षा कर्नाटका वचचें, आपल्या मुख्यमंत्र्याक सांगचें आनी थंय ते ताचे कडच्यान करून घेवचें। पणजे नळाचे उदक सेफ म्हणपाचो दुबाव, सांतिने जंक्शना कडेन सिवेज आनी उदकाची लायन तेंकल्या। चेंबरान एक फुटल्यार दुसऱ्याक बादता। स्मार्ट सिवेजीचें काम चल्ला, उदकाची लायन थंय परत फुटता। फाटल्या सप्तकांत फुटिल्ली, आतां परत भरीक पावसाचें उदक, परिस्थिती भयानक। स्मार्ट फुडाऱ्यांनी लोक पडूंक शकता। आतां घडये नळान सिवेज। तुम्ही पळयता आसतले प्रुडंटाचेर आमी स्मार्ट सिटीचेर हे रिपोर्ट करीत आसले। सो आतां आमी आसा सांतिने जंक्शना कडेन, जे शीतल हॉटेल, बोरकार कॅफे आणि त्या जंक्शना कडेन तुम्ही पळयता की हांगा कितले 2-3 म्हयने आली एका सिवेजीचे काम चालू आहा। सो काल राती हे फूल स्विंग हे सिवेजीचे काम करपाक चालू जाल्ले तेंच्यांनी, पण राती एक वॉटर पायपलायन आहा ती सायडींतल्यान सिवेजीच्या वयता ती तेंच्यांनी डॅमेज करून फूल फीट हो पावसाचे उदीक आणि उदकाची पायपलायन फुडल्या कडल्यान फूल हो सकाळी फुडें भरलेलो आसलो। पणजेच्या ट्रॅफिकाची नित्याची दशा हायकोर्टानूय पळोवन वचो जाली। कोर्टान स्वेच्छा दखल घेतली। ट्रॅफिक प्लानाक येरादारी सचिवाक नोडल अधिकारी नेमला। सुचोवणी एजीन केल्ली। नोडल अधिकारी संबंधित खात्या कडेन समन्वयक दवरतलो। पणजे स्मार्ट सिटी एजन्सी खाती आणि अधिकाऱ्यांची बसका घेऊन ट्रॅफिक प्लानाचेर कोर्टान 14 जुलै मेरेन रिपोर्ट मागला। In a suo motu petition considering the traffic problem in Panji, the High Court has today appointed the Transport Secretary as a nodal officer to coordinate and prepare an action plan for the purpose of proper and smooth flow of traffic in Panji. Then affidavit is required to be filed within 4 weeks' time. So the High Court is monitoring this issue, and we will come to know once the meeting is held by the Secretary Transport for the purpose of coordinating all the actions of all the departments insofar as traffic front in Panji is concerned. गुढीपाडव्यात चंद्रेश्वर भूतनाथाची फंडपेटी फोडली। ती चोर फाटल्या दारान कुलूप फोडून घुसले। फंडपेटी भायर व्हरून फोडली। गजाल कळटनाच देवस्थान समिती देवस्थानान पावली। तांणी केपें पुलिसाच्या कानार घाले। पंचनामो करून पुलीस चौकशी सुरू। समितीन हालींच फंडपेटी उक्ती करून कलेक्शन काडिल्ले। 8 दिसाचे अर्पण
चोरांच्या हाताक। आज सकाळी आमगे पयरीकार तारी आसा तो देवूळ ओपन करपाक आयलो तेन्ना पयल्यार ताका थंय मेळ्ळें ओपन करतना की दाराचें लॉक कट केलां आनी तें हें केले कडेन आसा दार ओपन मेळ्ळें ताका अर्दें आनी तो भितर गेलो जाल्यार पळयलें जाल्यार थंय फंडपेटी ना ती तेणी कोण तरी हें करून फोडून ती भायर व्हरून फाटल्यान थंय देवळा फाटल्यान व्हरून उडयले 2 जाणांनी कोण तरी ते आमी CCTVचेर आतां पयलें पुलीस कंप्लेन हें केला पुलीस येवन आपल्या सगळी फॉर्मेलिटी करून गेले आज। खंयची पुलीस? केपें पुलीस। आतां पंचनामा बी जालो? पंचनामा बी जालो। एक्झॅक्ट कितल्यान जालो हो इन्सिडंट CCTVचेर? आतां हेजे प्रमाण पयल्यार एका सुमार तो इन्सिडंट जाला। कितले जाण आशिल्ले मनीस? 2 जाण दिश्टी पडटा। ठीक जाण। मास्क बी कितें घातलेलें तेणी? तोंडां तेणी बांदले कडेन आसा। आनी फोंडपेटी खंयच्यान भायर हाडली तेणी? जे फोडल्या पळय सायडी भुतनाथा सायडीन दार आसा ते सायडीच्यान तेणी कितली तेतूंत कॅश कितें आशिल्लें अजून? पयरची सुमाराकच आमी ते 8 दीस पयलीं हें केली ओपन केली फोंडपेटी कितले आसतले ते अंदाज 5-6 हजार किंवा 10,000 आसा। पूण आनी देवळांक CCTV आसा सेक्युरिटी नाशिल्ले? हय सेक्युरिटी आसता आमगे नाशिल्ले दोग हरशीं कितले आसता सेक्युरिटी? 2 जाण आसता। सद्दां आसता? हय सद्दां। काल नाशिल्ले? आतां पुलीस पंचनामा करून गेल्या? पुलीस आपल्या पंचनामा करून गेल्या। पूण कितें कोण ते अशें स्ट्रायक जायना कोणाक? ना ते कळना अशें पूण दिश्टी पडटा पूण तोंडां मारल्या कारणान ते कोण ते कळना। गोंयच्या दर्यादेगांनी मोठी ल्हारां मारपाची शिटकावणी। दर्यादेगांनी अलर्ट। भारतीय नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेसान अलर्ट जारी केला। लोकांनी शिटूक रावचे, दर्यादेगांनी कसलीच एक्टिविटी करची न्ही म्हूण शिटकावणी। अरिश्ट वेवस्थापन अथॉरिटीची नोटीस। अरिश्टाचे परिस्थितीन संपर्क करून 3 फोन नंबरूय जाहीर केल्यात। माशेलान बेतकी अंकल्यान किनळ कोसळून आवय आनी पूत दोगांय गेली। सायडीच्या शेडीन राती उदक तापयताली। किनळ पडलो आनी शिमिटाचे पत्रे फुटले। दोगांय बरोच वेळ भितर आडकून उरली। तांकां रेस्क्यू करून हॉस्पिटलान व्हरता म्हळ्यार दोगांय सोंपिल्ली। सोंपल्या ती 36 वर्साची अंजली वाडकर आनी 10 वर्साचो भावेश वाडकर। हांगासर बेतकी वाडीर रावता। हांगासर हांव येवन पळयलें जाल्यार ते झाड अशें खसळून तेंचे हेजेर ते एक चेडो आनी एक आवय हे जाली एक्सपायर जाली आनी ते हांगासर तांकां जीव आशिल्लो हॉस्पिटलान व्हरतकीर तेंचे हे आलो ते झाड ते अशें धडेक तोकून आसले ते दवरचे न्ही आनी एक मारून भाटकारान गव्हर्मेंटान सुद्दां कितें कायदो व्हरतकीर घराक तोकून झाडां लावची न्ही रस्त्याक तोकून झाडां लावची न्ही आनी ती मारून ते हे करचे। झाड घरापासून खूब पयस आशिल्लें म्हण तरी आसतना झाडाची जी रूट्स जे आशिल्ले ते वयल्यावर आशिल्ले आनी पावस नाशिल्लो वादळ नाशिल्लें वारें नाशिल्लें पूण अशा परिस्थितींत हें झाड कोणी कल्पना सुद्दां करूं नाशिल्ली की हें झाड पडटलें अशें म्हणून कारण महिलेचें वय वर्स जावन आसा फक्त 36 आनी भुरगोय जवळ जवळ एक 9 ते 10 वर्साच्या अवकाळांत आसा। हणजुणा घराचेर वड कोसळ्ळो। फायर ब्रिगेडीन स्पॉटार पावन झाड काडले। घरातले बऱ्यान साल्वार। 2 लाखा वयर लुकसाण जाला आसूं म्हूण अदमास। म्हाका ते कांय कळना सकाळी संक उठला तेन्ना म्हाका कळ्ळें की झाड पडला। मागीर तुमी फायराक फोन मारलो? फायर इमिजिएटली पावले हांगासर? ओके। अंदाजे लुकसाण कितले जाला तुमच्या भागात? 2 लाखाचें लुकसाण जातलें। आख्खो रूम मोडले रूम मोडला? रूम मोडलो बारीक। ओके। इतले मजगती घाणो सावय हांगसर मोठ्या वाऱ्याक लागून रस्त्यार झाड पडले। कुशीकचेर लायटीच्या खांब्यांचेरय परिणाम जालो। कितलोसोच वेळ ट्रॅफिक जाम उरले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कदंबाचो म्हजी बस पायलट प्रोजेक्ट 15 जुना सावन चालीक। 31 डिसेंबर मेरेन स्कीम चालीक। खाजगी बसी बरोबर कदंबा 287 बसी 3 रुटार चलयतले। काणकोण मडगांव, कुडचडे केपें मडगांव आनी कुडचडे फोंडा पणजी रुटार बसी चलतल्यो। प्रवाशांक खासा ॲप, म्हयन्याचो पास, सीट कोटा, रियल टायम म्हायती दिवपाचो कदंबाचो प्लान। एक म्हणल्यार आमी प्रायवेट ऑपरेटरांच्यो बसी ज्यो आहा त्यो आमी तेंचे घेवपाचे ठरयल्या आनी सद्या आमी 3 रुटाच्यो सद्या एक पयली सुरू करपाक सोदता आमी। काणकोण टू मारगांव अंडर RTA काणकोण 41 बसीस, कुडचरे केपें आनी मडगांव RTA केपें 102 बसीस आनी कुडचरे फोंडा आनी पणजी RTA फोंडा 144 बसीस।
आमी ह्यो कित्याक सुरू केल्या कारण खुबशे अश्यो रुटांचेर आमच्यो बसी चलता, प्रायवेटी बसी चलता आनी केन्ना केन्ना हेचें कंपिटिशन जातालें आनी रोखडें एक 2-2 मिनटांनी 5-5 मिनटांनी दुसऱ्यो बसले आसल्या कारणान केन्ना केन्ना आमच्यो बसी रिकामी वचप, केन्ना केन्ना लोकांक मदीं आनी बसीच नासताले म्हण ते सगळे जाग्यार उडोवपा खातीर आमी ती एक स्कीम तयार केली आनी त्या प्रमाणे आमी ते रूट सिस्टमॅटीक चलोवपा खातीर आमी सुरू केल्ले कडेन आहा। लोकांक मंथली पासीस सुद्दां आमी दितले। लोकांनी जर पासीस काडले जाल्यार तांकां आतां आमची बस केन्ना खंयच्या टायमार केन्ना येतली आनी ती बस स्टॉपार कितल्यांक पावतली हें सगळें करपा खातीर आमी ते ॲप बी सुरू करपाचें आसा आमी। तशेंच कोविडा टायमार प्रायवेट खुबश्यो बसी अश्यो बंद आहा आनी त्या जाग्यांचेर नव्यो बसी जर घालतल्यो जाल्यार आमी त्यो खुबश्या प्रायवेट लोकांकूय आमी एप्रोच जाल्ले कडेन आहा की तुमच्यो बसी जावं त्यो परतून सुरू करपा खातीर। तशेंच आमी एक इम्प्लिमेंट करपाचें ITMS आनी मोबायल ॲप तो पेपरलेस टिकेटींग आनी रियल टायम इन्फॉर्मेशन त्याच प्रमाणे रूट rationalization to implement smooth operating by amalgamation of the route during non-peak hours. केन्ना केन्ना मदल्या टायमार बसीच आसना सो त्यो आमी सगळे सिस्टमॅटीक करपाचे आहा। मुरगांव बंदरार पॅसेंजर बोट लॉन्चींनी यो वच करपी पॅसेंजराक इन्शुरन्स सक्ती। केंद्राचे सर्क्युलर पोर्ट कॅप्टनान लॉन्चवाल्यांक सर्क्युलर चालीक लावंक सांगला। कॅप्टनान वास्को बसका घेतली। जुजे फिलीप म्हणटा पॅसेंजर बोटी आनी लॉन्चवाल्यांचेर आनी ताण। एजंट आनी बोटवाल्यांनी इन्शुरन्साचो भार वांटून घेवपाच्या थारता निर्णय जाल्लो ना। कॅप्टन पोर्टा आपण घेवन डिस्कस केले आमचे इश्यू आमचे नियरली 37 पॅसेंजर वॉचेस आसा। वी कॅरी पॅसेंजर फ्रॉम हियर टू देयर एट देयर पॉइंट वेर दे गॉट दे आर बोटीचेर दॅट मीन्स एजंट शिपर्स स्टीवर्ड्स शिप टेंडर्स हे तेमची क्रू नॉट आवर दिस थिंग we help them to carry from this end to that end. So we do our this thing, insurance of the boat and our crew. That is unnamed. But still, as this is an extra burden and we are not able to share it, so we call this meeting. How to go about it? So Captain of boat has given us this thing that we have to go it as per this, and which the shippers agents have agreed to some extent. So we further work out, we will sit with the exporters, agents and stevedores and see what is the ratio to be shared between them and between us. आता तेंकोडे आमी मिटींग आपयलो म्हणटकच आमकां 2 इन्शुरन्स कंपनीज आमकोडे अप्रोच जाल्या। एक बॉम्बे सान येयला स्पेशली हे मिटींगे लागून, दुसरो आमचो आनीक गोंयचो जो एक इन्शुरन्स कंपनी येयला। सो म्हाका दिसता अशें हाल्या आनी कोणूय येवपाक शकता। सो सगळ्या कडच्यान आमी एक घेतले तेंगे वर्किंग घेतले हो तो कॉस्ट काडटले आनी ते अकॉर्डिंग ते हेजेर वयतले आनी जेन्ना काडले म्हणटकच आमी आमचे जे एजंट शिपर हे जे कोण आहाय ते कितें ते पॅसेंजर हाडटाय आमचे बोटीचेर आनी ते घेवन वयता न्हू सो तेंचे कडेन आमी बसतले। सर आतां यू आर ऑलरेडी बर्डन्ड एक्स्ट्रा आता तुमकां एक्स्ट्रा बर्डन जाला सो विल दिस एक्स्ट्रा अमाउंट बी रिकवर्ड बाय इन्क्रीजिंग युअर टॅरिफ वेन यू टेकिंग द बोट्स आउट? टॅरिफ आमी हें करपा ना पूण ते एजंट जे आयज मिटिंगे येयलो तेणी आयज ते एग्री जाल्या की तो बर्डन जर सुबेज जालो जाल्यार आमी शेअर तुमचे बरोबर आमी तुमचे हितून आमी एग्री जातले। गोवा युनिव्हर्सिटीच्या 25 स्टाफांक काढले। संजीवनीच्या 177 कामगारांक VRS चल्ला कितें? सरकाराक कितें करूंक सोदता काय म्हूण आरजीचो प्रश्न। 25 ते 30 वर्सां गोंयकारांक कंत्राटार दवरतात, पगार वाड ना मागीर काडटात। आरजीक तिडक कंत्राटी स्टाफाचे सुरक्षेक खासा विधेयक हाडचें म्हूण आरजी आमदार आनी फुडारी मनोज मागता। गोवा युनिव्हर्सिटीचे जे 25 स्टाफ असले आमचे जे गोंयकार असले आनी लोकल असले जे MTS म्हणून कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां घेतलेले हे भुरगे 5 ते 12 वर्सां एक्सपिरियन्स त्या भुरग्यांक आसा आनी सडनली गेल्या म्हयन्यान त्या भुरग्यांक कामार येवं नाका म्हणून सांगले, तांचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जालो। तेजी एग्जाम्स तेजे रिक्रुटमेंट हे नवीन जाल्ले आसा, न्यू कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेतलेलो आसा आनी न्यू कन्फर्म स्टाफ घेतलेलो आसा
आनी हे फक्त गोवा युनिव्हर्सिटीनूच न्हू तर हे खुबश्या डिपार्टमेंटांनी अशेंच चलता की भुरग्यां कडल्यान 5-10 वर्सां काम करून घेतात आनी मागीर तांकां भायर मारतात आनी असल्याच कारणाक लागून आयज कितलेशेच भुरगे आमचे रॉंग वाटेन वयतात, व्यसनान वयतात, ड्रग्सान वयतात, लँड डिलिंगेन वयतात आनी हे सगळे जे एस्पेक्ट आसा जे भुरग्यांचे सेक्युरिटी ना, जॉब पॉलिसी ना, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ना, लेबर पॉलिसी ना, ह्या कारणान ह्या भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता. 177 जो संजीवनीचो स्टाफ आसा तेंचेय कितें तरी प्लॅनिंग हे सरकारान करपाक जाय, कित्याक 20 ते 25 वर्सां काम करून एका गोंयकाराक तुमी सोडपाक शकना, तेका तुमी असोच रस्त्याचेर वाऱ्याचेर उडोवपाक शकना. ही सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. जर गोंय स्वयंपूर्ण करपाची गजाली हो सरकार करता जाल्यार गोंय हे स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सो सरकारान पयला खंय एक पॉलिसी हाडपाक जाय, एक विधानसभेन पॉलिसी हाडपाक जाय जी पॉलिसी ह्या जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा जे जेंकां वर्सां जाता तांकां खंय ना खंय एब्जॉर्व करपाक जाय. नाल्यार तेंची जी लायफ आसा आयज ते अशे परिस्थितीन पावला ती इन्स्टॉलमेंटां खंयच्यान भरतले, खंयच्यान लोन आमी फॅमिली कशी चलयतली. आतां ते हांगा थंय भोंवत आसा, ऑलरेडी सीएमाक मेमोरेंडम गेल्लें आसा तेंचे कडल्यान. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.